म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तर कोणाचो मोग कोत्ता जाल्यार खूब पाटी सुरवात अशी जाता की भायल्यांत तो कोण तें कोण अशे आमच्या मनांत विचार आसतात. पूण तितलेच उपकरना. आमी थोडो तोकस घेवंक जाय आनी फुडें येवंक जाय, सरोंक जाय तांकां वळखोवच्याक. तेन्ना आमी मातशीं घाबरता, कितें जातलें, कितें जावचें ना. पूण आमचे मदें खरोच तर तांचे पासत मोग आसत जाल्यार आमी फुडें सोदतल्या आनी ती कोण पळय ती तांकां समजूंक लागतल्या. हे भाशेन हेरोद उपराजा सगळें घडोवंक लागलें. कित्याक लागून घडोवंक लागलें? कित्याक जेजू इतलो फामाद जाल्लो की ताचे विशीं तो सगळें आयकतालो. जेजूची उतरां इतलीं बरीं आसलेलीं, तांच्या अधिकाऱ्यां भाशेन न्हय, फारिसेवां भाशेन न्हय, तांच्या लेवितां भाशेन न्हय, तितलेंच न्हय, उतरांच न्हय, पूण कोन्योय आसलेल्यो. त्योय सगलो लोक ताचे कोन्या विशयी उलयतालो आनी ताचें नांव खरेंच गाजलेलें. तर तो ताका पळोवंक चिंतता, कित्याक लागून? तो कोण तर? हांवें तर जुवांक ताची शींच कातरलेली. तो तर घडीक आयलो जायत. आतां म्हाका भिरांत लागता, कित्याक हांव जाणा की ताका हांवें हे भाशेन मारून रोयलो. हांव जाणा आसलेलो तो देवाचो बरो मनीस म्हणून, देवाचें उतर परगडटालो आनी आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तो आमकां आपयतालो. हें सगलें आयकोन खुशाल जातालो, पूण भियेतालो, कित्याक तो हांव कितें कोत्ता पळय तेंय म्हाका सांगतालो पातका विशयी. तर आदींच तो पातकाक भियेतालो आनी आतां आनिकूय भियोंक लागलो, कित्याक दोबरदायेन ताणें पातक केलें. न्हयच तो आपूण पातक करतालो, पूण ताका कोण सांगतालो पळय ताकाय ताणें काडलोलो. आतां जेजू आयलो जाल्यार हो कोण तर म्हाका आतां हें सगळें म्हजें पातक दाखयतलो? पळयात म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, असलो अणभव आतां मोगाचो जेजू सगळें घडटा. जेन्ना आमी जेजूशी येता तेन्ना आमी कोण पळय तें आमकां समजोंक लागता. आनी आमी कितें करता? पातकाक आडायता. पातक तें दिवचें आसतना ताका एकदम वेंग मारून रावता, दुसऱ्यांक काडटा, पूण पातकूच आमी घेवन बसता. अशें आमचें सगळें जावंक फावना. आमचें पातक आमकां कळ्ळें म्हणटच आमी पातका विशयी देवाचें बोगसणें मागूंक जाय. आमी खालतेकायेन वय म्हज्यो चुकी जाल्यो, हें सारकें जावंक ना म्हणून हांवें कबूल करूंक जाय. आनी तितलेंच न्हय, ताच्या आदारान आमी तें बदलूंक जाय. आनी देवाचो मोग कोत्ता म्हणून जाल्यार तितलें उपकरना. देवाच्या घराचोय आमी सांबाळ करूंक जाय म्हणून पयले वाचपान आमकां सांगलां. म्हळ्यार तुमी बरे भाशेन जियेतात, पूण जियेतात खरी, पूण केन्नाच दादोशीनात. कित्याक लागून? कित्याक तुमी पयलो वयलो स्थान देवाक दिवंक जाय, देवाचें सगळें तुमी करूंक जाय, तेन्नाच की तुमकां आनिकूय दादोसकाय मेळटली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही आमी मनांत दवरया. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां आपयता आमच्या पातकांत रावंक न्हय. जेजूचो संबंद आमी घेता जाल्यार आमी खरेपणी पातकां वेळ आमचें जिवीत ताचे बरोबर जिवंक जाय. आनी जियेली म्हणटच तो कोत्ता पळय तें आमी करूंक जाय. आमी जाणो कशे भाशेन ताणें देवाचें मंदीर शुद्ध निर्मळ केलें. जी कोण सारकें करिनासले तांकां भायर आयले, धाडायले. ते भाशेन आमी हांगसर आयलीं म्हणटच नितळ निर्मळ काळजान आमची भक्ती आमी करया आनी देवाची सेवा न्हयच येवन पूण हें मंदिरूय आमी पळोवंक जाय. तर थोडो वेळ आमी ओगेपणांत रावया, हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचें सगळें आसा, येता, आमकां दाखयता, आपलें उतर आमकां परगडटा.
तें उतर आयकोन आमचें जिवीत त्या प्रमाणे आमी सारूंक जाय आनी ते भशेन जियेत तर आमी खरी ताची भावां भयणी जावंक लागतल्या आनी ताचे कुडीचे खेरीत किरकोळ सांदे आमी जावन जियेतल्या. आमेन.